नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. मांद्रे भयानक अपघात. रिक्षा ट्रक टू व्हीलरीच्या अपघातात बायल चली आगतांक सोंपली. तिसरी चली हॉस्पिटलांत क्रिटिकल. मांद्र्या पंचायती लागसार अपघात. म्हादय उपरांत कर्नाटकाचो तिळारीचेर दोळो. तिळारी धरणाचें उदक कर्नाटकाक व्हरून कर्नाटकाचो नवो प्रस्ताव. चंदगड बेळगांव खासदार आमदाराची बेळगांवां बसका. बीजेपी डिफेक्शनाची फॅक्टरी. घातकी आमदारांक लोक 27 घरां धाडटले. युरी म्हणटा सभापती निकाल दिना ही लज. गद्दारांक तिकेट ना. शंभर दुयेंतीक तपासल्यार 5% लोकांक कॅन्सराची दुबावीत लक्षणां. भिवपाची गरज आसा. मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो हुस्को. गोंयभर कॅन्सर अर्ली डिटेक्शन मोहीम. कामुर्ले मुळावे शाळेचे सस्पेंड केल्ले टिचरींक परत घेवची. पीटीएची मागणी. दोनूय टिचरी बऱ्यो. सरकारान शिक्षण खात्यान संद दिवची. पालकांची मागणी. कुटबंड मोबोर जेटीवेल्या बोटवाल्यांच्या महासंघाकडेन मंत्री आलेशाची बसका. बोटवाल्यांनी कामगारांक टॉयलेट बाकीच्यो सुविधा दिवच्यो. खासदार विर्यातय इन्स्पेक्शनां. फाटल्या 2-3 वर्सांत मेरशे हायवे कुशीची खारफुटीची झाडां उब्याची उबी सुकली. राना खात्यान म्हणिल्ले परत रोयता. अजून जाग माग ना. मांद्रे पंचायती लागसार भयानक अपघात. दोगां आगतांक गेली. तिसरी चली हॉस्पिटलांत क्रिटिकल. सानिका खरबे आनी प्रियांका खरबे गेल्यांत ती बायल आनी चली. सिद्धी शेटकार क्रिटिकल. कळटा ते प्रमाण टू व्हीलरीन रिक्षाक ओवरटेक करतना एक्सिडेंट. तितल्यान फाटल्यान येतल्या ट्रकाचो धपको. मांद्र्या पुलीस केस जाल्या. नमस्कार, आम्ही आसात मांद्रे हांगा आसात. मेन रोड मांद्रे टू आगरवाडा ह्या रोडार आज सकाळी एक एक्सिडंट जाल्या मांद्रे पंचायतीच्या मातशे फुडें. आणि ह्या एक्सिडंटान लोकल हांगातले 3 लेडीज आशिल्ले. तातूंत एक बायल आनी 2 चले आशिल्ले. ते मदले मांद्रे हांगा वचा आसतना तांचे एक्सिडंट जाल्या. ह्या एक्सिडंटान एक बायल आनी एक चलीचे जाग्यारूच मरण आयिल्लें आसा. तांकां मरण आयिल्लें आसा. आनी एक चली जी आसा सद्या क्रिटिकल आसा. त्या टायमार हांगा एक रिक्षा आणि एक ट्रक जे आशिल्ले. ट्रक जे आसा कर्नाटक पासिंग आणि रिक्षा जी आसा पेडणे पासिंग आसा. आणि तांकां सद्या पेडणे मांद्रे पुलिसान PI जे आसा शरीफ जॅकी हांच्यांनी सद्या ताब्यान घेवन फुडली इन्व्हेस्टिगेशन जी आसा सुरू केल्लेलें आसा. पूण सद्या आयज चवथीच्या काळान 7वें दिसाचे गणपती विसर्जन केल्या उपरांत हे 8वें दिसा आयज सकाळी हे जे इन्सिडंट घडला ह्या इन्सिडंटान मांद्रे ह्या गांवांतलेच एक बायल आणि एक चली जाग्यारूच गेल्लेले आसा. आणि ती तिसरी जी चली आसा ती सद्या क्रिटिकल कंडिशनान आसा. आणि ताका सद्या हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्ले सद्या आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. फुडली जी इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते मांद्रे पुलीस करीत आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी. म्हादय उपरांत कर्नाटकाचो तिळारीचेर दोळो. तिळारी धरणाचें उदक कर्नाटकाक व्हरून कर्नाटकाचो नवो प्रस्ताव. तिळारीचें उदक मार्कंडे न्हंय वरवीं घटप्रभांत व्हरपाचो प्लान. तिळारीच्या उदकाचो फायदो खंय महाराष्ट्राकय जातलो. ह्या विशयाचेर चंदगड बेळगांव खासदार आमदाराची बेळगांवां बसका. तिलारी धरणांतल्यान कर्नाटकाक पाणी व्हरपाचो नवीन योजनेचो प्रस्ताव सध्या कर्नाटक आणि महाराष्ट्र ही दोन्ही राज्ये मिळून करीत आसात. महाराष्ट्रातल्या कोलेक आणि म्हाळुंगे या दोन्ही गावांच्या मध्ये असलेल्या बांडोरा या नाल्याचेर एक लहानशे धरण, तसेच कर्नाटक हद्दीत असलेल्या धामणे या गावा लागीं असलेल्या देवनाला हांगासर एक धरण आणि तिसरे धरण आसा ते पोळेपूर माळ या नाल्याचेर उभे करून या तिन्ही धरणातले पाणी
तिलारी धरणात सोडपाचे आणि तिलारी धरणातल्यान थेट पाणी वळवून ते बेळगावच्या मार्कंडे या नदीत सोडपाची नवीन योजना ह्या दोन्ही राज्यांनी तयार केल्ली आसात आणि त्याच्या खातीर शुक्रारा चंदगडचे आमदार राजेश पाटील आणि बेळगावचे खासदार जगदीश शेट्टर यांच्या नेतृत्वाखाली बेळगाव हांगासर दोन्ही राज्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली आणि या बैठकीत सविस्तर या विषयावर चर्चा करण्यात केली असतात। या संदर्भात लवकरच दोन्ही राज्यांचे मिळून एक पथक या स्थळावर जाऊन भेट देतले आणि त्याचे अभ्यास करतले आणि त्याच्यानंतरच या संदर्भात ती नवीन योजनेचो आराखडा तयार करतली अशी माहिती समोर येयल्ली आसा। जर ही योजना सक्सेस झाली तर महाराष्ट्रातल्या चंदगड तालुक्यातल्या तुडये भागाक 24 तास पाणी दिवपाक महाराष्ट्र सरकार आसा ते यशस्वी जातले तेज्या लागून ही दोन्ही राज्यां खातीर ही योजना आसा ती खूप महत्वाची आसा। तेज्या खातीर ही दोन्ही राज्य आसा ती ही योजना मार्गी लावपाचो प्रयत्न करतले। प्रोडंडा खातीर प्रमोद फोंडे। G8 आमदारांच्या डिफेक्शनाक 2 वर्सां जाली, मात सभापती याचिका अजून तडीक लायना। काँग्रेस फुर्योज। बीजेपी खंय डिफेक्शनाची फॅक्टरी। डिफेक्शन हो राजकीय आनी समाजीक गुन्यांव म्हूण युरी उलयलो। 8 घातकी आमदारांक खंय 27 लोक घरा धाडटले। मायकल लोबोक लोकसभेक लोकांनी ताची खंय सुवात दाखयली। डेमोक्रेसीचो मर्डर ह्या दिसाक 2 वर्सां आदीं ह्याच दिसाक जालोलो। हे डिफेक्शन म्हाका दिसता आज प्रमोट करपाक बीजेपीन गोंयभर न्हय पूण देशभर ही प्रथा केलेली आहा। बीजेपी आज एक डिफेक्शनाची फॅक्टरी जालेली आहा। हे हांव सांगना, हे गोंयचो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता। तुमच्या ह्या कलांगूटच्या आमदाराच्या बर्थडेच्या दिसाक सगळ्या लोकांक हांसोवन सांगता केक खावय की एक मायकल गेलो आनी 8 जाण घेवन येयले म्हणून आनी सगळे हांसताय। आज ही हुकुमशाय ही दादागिरी आज लोक चोयता आनी लोकांक म्हाका दिसता बर्थडे गिफ्ट ऑलरेडी मायकल बाबाक दिलेलो आसा लोकसभाचे इलेक्शन चयल्यार। सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन आहा 9 दिसां भितर हे डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशनाचेर एक तेगेले रिजल्ट दिवपाक जायो। जेन्ना क्रायम जाता कन्विक्ट जाता वा अक्विटल जाता त्याच पद्दतीन हो क्रायम डिफेक्शन इज अ पॉलिटिकल आनी सोशल क्रायम। पूण आमचो सभापती जो आहा 9 दिसान दिवपाचो रिजल्ट आज 22 जे जाल्ले 23 काबार जालो 24 काबार जावपाक आतां ऑलमोस्ट जाला 900 दीस जावपाक जाले हो सभापती हेजेर डिसिजनां दिना। तांकां म्हाका दिसता घाम सुटलेली आहा सगळे 8 डिफेक्टरांक। गेले ते टमाक 10 तोले 8 वरां गेल्ले त्या पद्दतीन हांव खातलीकायेन सांगपाक सोदतां की हे 8 घातकी पातकी आमदार घरा बसतले 27 दुबाव ना। आयज 14 सप्टेंबर 2024 सारकी 2 वर्सां जाली। आयच्या दिसा गोंयांत लोकशाहीची हत्या जाल्ली। हे हत्या करपी असले मूळ कारण म्हटल्यार भाजप सरकार। भाजप सरकारान इनिशिएटीव घेवन ही हत्या केल्ली आणि त्यांचो साथ दिल्लो ह्या 8 आमदारांनी। हे 8 आमदार काँग्रेस पक्षातून परतून बीजेपीत गेले। आमचोय सालिगांवचो आमदार ह्या 8 आमदारां मदीं आसलो। त्या खातीर आतां आमी जेन्ना सालिगांवच्या लोकांकडे वतात जाल्यार लोक आमकां डायरेक्टली सांगतात की 2022 आमी काँग्रेस पक्ष कोण ताका मतां दिल्ली म्हणून। पूण तेणेन लोकांकडे फटिंगपणां केली। गोंयांत कॅन्सर दुयेंती वाडटात। गोंयकारांक भिवपाची गरज आसा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला। 100 दुयेंतीक तपासल्यार खंय 5% लोकांक कॅन्सराची दुबावीत लक्षणां मेळटात। गजाल गोंया खातीर हुस्क्याची। गोंयभर कॅन्सर अर्ली डिटेक्शन मोहीम चालीक लायतना मुख्यमंत्री उलयलो। सगळी टीम पूर्ण हेल्थ डिपार्टमेंटात असलेले गोवा मेडिकल डॉक्टर पासून डेंटल आणि हेल्थ सर्व्हिसेस हांच्यानी प्रत्येक कडेन वचून कॅम्प घेवपाक सुरवात केल्या। ही फॅसिलिटीज अशा पद्दतीची तुमकां दुसऱ्या खंयच्याच राज्यांत पळोवपाक मेळची ना। आतापर्यंत तांच्यांनी जे कॅम्प घेतले म्हणजे मंडूर घेतलो, वाळपय घेतलो, परत तांच्यांनी कुडचड्यार घेतलो, हे जर सगळे पळय म्हणजे आणि फिगर डॉक्टर जगदीश काकोडकर यांच्यानी सांगला
हांव वचना त्या फिगराक, बट इट इज एन 5%. म्हणजे 100 पेशंट जर तपासले जाल्यार 5% सस्पेक्टेड आसा. 5 जाणांक घडये कदाचित म्हणजे कॅन्सर जातलो आसलो, जाला किंवा त्यांनी प्रिकॉशन्स घेवपाची गरज आसा. डॉक्टर मेधा साळकर हांच्यानी सांगता आसतना रायटली सांगलें, दिस इज एन लायफस्टायल डिजीज. तुम्ही जर म्हणशात की हाज्या पयलीं कॅन्सर रोग खरेंच जातालो काय कितें आनी तेजी पर्सेंटेज कितली आसली, कदाचित ती पर्सेंटेज 0.5% आसूं शकता. आमी म्हणटाले तेन्ना इतके इक्विपमेंट नासले, डायग्नोसीस जायनासलो, पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात तेजे पेशंटूय नासले. 0.5% म्हणजे कदाचित आम्ही 100 पेशंट तपासले असत जाल्यार 0.5% 100 म्हणजे ताचो चुकून एखादो जो आसा पळय तो डायग्नोस जातालो. पण आज 100 फाटल्यान जर 5 जाण अशा पद्दत जाल्यार खरोखरूच सांगता भिवपाची गरज आसा, खरोखरूच सांगता. बट ते जर भिवपाची गरज ना, हातूंत जर आमकां कन्वर्ट करपाक जाय आसत जाल्यार म्हाका दिसता आज आमच्या CHC म्हणजे जितके सगळे डॉक्टर्स आनी स्पेशली ते ANM आनी GNM नर्सिंग स्टाफ हांच्यानी लोकांच्या घरा कडेन वचून सांगलां की तुमी तपासपाक येयात म्हणून. भुरग्यांक मारबडय करपाच्या प्रकरणात कामुर्ले मुळावे शाळेच्या सस्पेंड केल्ल्या टिचरींक परत घेवच्यो म्हूण पालक शिक्षक संघाचे बसकेंत थारलां. दोनूय टिचरी खंय बऱ्यो, तांकां एक संद दिवची म्हूण पालक मागतात. शिक्षण खात्यांनी सरकारान खंय तांकां परत कामार घेवची. सुजल गावडे आनी कनिष्का गडेकराक मॅनेजमेंटान सस्पेंड केल्ली. आज आमी PTA मिटींग घेतलेली आसा आनी ते मिटिंगेक आमी सुजल गावडे आनी कनिष्का गडेकर हेच्या बद्दल आमी एक निर्णय घेतलेलो आसा की सुजल गावडे आनी कनिष्का ही दोगांय बरी टिचर आसा. आनी सुजल गावडे ही 13 वर्सां जाली ह्या इस्कॉलान शिकयता आनी बरे तरेन शिकयले आनी त्या भुरग्यांक तिणी अशें निपूर्ण केल्लें आसा की आज जर ती भुरग्यांक जर 5वेचो जर पेपर दी जाल्यार आत्तां ती बरोवंक शकता. तशेंच तांकां बरी वागणूक दिल्ली आसा. तांकां घरा वचून पांयां पडोवंक देवाची प्रार्थना करून आमी सुद्दां खंय तरी एक पेरंट्स म्हणून फाटीं पडलेले आसा. पण ते टिचरीन तांकां भुरग्यांक बरी देख दिल्ली आसा. आनी तिणी मारूंक ना न्हू, मारला तिणी अवश्य मारला, पण कितें सांग तिका टर्मिनेट करप सस्पेंड करप ही एक येदी व्हडली गोश्ट न्हू. आनी तिच्या ह्या बऱ्या कामा खातीर तिका एक माफी मेळोन एक चान्स हो मेळचो. आनी हे सगळ्या पेरंट्सांनी विनंती केल्या हेजे कडेन मॅनेजमेंटा कडेन, परत ADI कडेन, मिनिस्टरा कडेन, परत एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन की हात जोडून आमी सगळे जाणां विनंती करता की आमची टिचर आमकां परत दिवची. एके चुकी खातीर तिका येदी व्हडली शिक्षा दिवपाची ना म्हणून. हातीन पेन्सिल धरपाक शिकलो तो पेन्सिल पासून धरिनासलो आनी आतां तो 20 आउट ऑफ 20 घेता. म्हणजे हे सगळे क्रेडीट कोणाचे? हे सुजल टिचरीचे क्रेडीट. तिणी ह्या भुरग्यांक अशेंच शिकयलां की खंयच कशें कमी पडचें ना म्हणून ती टिचर आमकां जाय. हांव मागता की तिका एक चान्स दिवपाचो. कुडबण मोबोर जेटीचेर कॉलेरा दुयेंती मेळिल्ल्यान मंत्री आलेशाची बोटवाल्यांच्या महासंघा कडेन बसका. जेटीचेर कामगारांक टॉयलेट बाकीच्यो सुविधा बोटवाल्यांनी दिवपाच्यो अशें खंय थारलां. आलेश म्हणटा फायन वाडयल्या ते बोटवाल्यांचेर वजेंनी घाळपणान कोणाचो जीव वचचो न्ही म्हूण खबरदारी. खासदार विर्यातय इन्स्पेक्शनाक पावलो. We have the power to seal it because right now there's an issue there, cholera. So government has the powers to seal. We don't want cholera to spread all over. But any decision is taken finally to seal? No decision is taken. No decision is taken. I have told interested parties that if you all don't act, these are the powers we enjoy. We will do whatever has to be done. Then don't complain. Does not wish that any employee or any laborer dies. We wish that you as the employer will provide the basic hygienic facilities to your laborers. This 25 lakhs is a figure which is frightening. But this 25 lakhs is also to tell you, if you shirk from your responsibility, this is the fine you have to pay. जे कितें तेंच्यांनी डिस्कशन करून हाजेर उपाय काडपाक लागले, वी आर सॅटिस्फायड विथ देम एंड वी आर फुल्ली कॉपरेटीव. आमचे म्हणजे आतां त्या जेटीचेर जे पळय टॉयलेट फॅसिलिटी लॅकिंग आसा किंवा वॉशरूम बाथरूम हे सगळे तेंच्यांनी एक प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर आमकां हें करून दिला आनी तांणी सांगलें इमिजिएटली फाल्यांच्यानच ही सर्वीस न्ही अवेलेबल करपाची, जेणे करून जर तर हो डिजीज हो जो स्प्रेड जावपाचो चान्सीस आसा जाल्यार तो खंय जाल्यार कंट्रोल जातलो. आनी जे रिक्वायर्ड बेजीक
कितें रिक्वायरमेंट आसा वर्कर्साचे ते फुलफील जातले. डिंगी काडना जाल्यार कलेक्टरान आपूण सीज करतले म्हणटा आनी एकदां जर तेंच्यांनी जर कॉन्फिस्केट करत जाल्यार ती डिंगी मागीर रिटर्न मेळपाचें ना अशें तेंच्यांनी कळीत केलां. मजगतीं दक्षिण गोंय खासदार कॅप्टन विर्याद फर्नांडिसान जेटींचेर वचून इन्स्पेक्शन केलें. प्रुडंटा खातीर सावयोड आयज. घेऊ एक बारीक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. फाटल्या 2-3 वर्सांत मेर्शे हायवे कुशीची खारफुटीची झाडां उबी सुकल्यांत. बुट्टी आनी जमनीची झीज आडावंक खारफुटी म्हत्वाची. मेर्शे वाठारांत ही खारफुटी परत लायतले म्हणून राना खात्यान सांगिल्लें, मात अजून जाग मागना. थोड्या तेंपान आसा तेवूय मरपाची. खासा रिपोर्ट. आमी जेन्ना पणजेच्यान मडगांव ट्रॅव्हल करता तेन्ना आमकां हायवेक सायडीकूच मेर्शे हांगासर जी मँग्रोव ट्री आसा ती आमी 2-3 वर्सां पळयता ती झाडां मेल्लेली आमकां दिश्टी पडटा आनी आजुनूय फाटल्यान झाडां ती मरपाची वाटेर आसा अशें दिश्टी पडटा. ताच्या उपरांत 2022 हांगासर राना मंत्री विश्वेश राणे हांच्यांनी पळोवणी केली आनी तांचे निर्देश दिले की ही झाडां कित्याक मारता तेंच्यांनी शोध लावचो आनी ते संबंधी आपूण एक्शन घेतलो अशें सांगलेलें. पूण तरी देखून आतां 2024 ही झाडां पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट 200 झाडां प्लस झाडां मेल्लेली आसा आनी आजुनूय बाकीची झाडां ती मरपाची वाटेर आसा अशें दिश्टी पडटा. जाल्यार म्हाका दिसता की मँग्रोव्स इज एसेन्शियल फॉर द बॅलन्स ऑफ इकोसिस्टम. मँग्रोव्साची आज अत्यंत गरज आसा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. ती कित्याक मरता कशी मरता ती म्हाका खबर ना, पूण म्हाका दिसता कन्सर्न डिपार्टमेंटान हाजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. कन्सर्न डिपार्टमेंटान हाजो अभ्यास करपाची गरज आसा आनी ताचो एक बाबा ती कित्याक मरता हाजेर बाबा एक संशोधन करून सोदून काडपाचें कारण सोदून काडपाची म्हाका दिसता अत्यंत गरज आसा. जर हुंवार जर खंयसर आयलो जाल्यार हुंवाराक जर वाचोवपाचें काम सगळ्यांत पयलीं जास्त करता ती म्हटल्यार मँग्रोव ट्री. जेन्ना 2004 चेन्नय जेन्ना फ्लड आयल्लो तेन्ना ही मँग्रोव ट्रीन थंयसरली कितलीशी कोटीची प्रॉपर्टी वाचयल्ली आसा, लोकांचे जीव वाचयल्ले आसा. सो अशा तरेची मँग्रोव ट्री इम्पॉर्टंट आसा. तशेंच सॉयल इरोजनूय वाटयता. सो अशा तरेन इकॉलॉजिकल बॅलन्स मेंटेन करपा खातीर ही झाडां म्हणटा ती खूब उपयोगी ठरता. ताका लागून जे स्थानीक पंच आसा तेंच्यांनी मागणी केलेली आसा प्रमोद कामत हांच्यांनी की ही झाडां मेल्लेली आहा मेर्शे हांगासर ती बेगींतल्या बेगीन जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा राना खातें हांच्यांनी परत लावपा खातीर कितें तरी इनिशिएटीव घेवची अशें तेंच्यांनी मागणी केलेली आसा. प्रुडंटा खातीर मेर्शेच्यान रुपेश राव. सांग्यावेलो पत्रकार अमित नायकाचेर रातीं हल्लो. घरा वतना अनवळख्यांनी गाडी आडावन मारलो म्हूण अमित सांगता. ताणें पुलीस कंप्लेन केल्या. भ्रश्टाचार एक्सपोज करता म्हूण खंय हो हल्लो. ताका बीजेपीच्या राजेश गांवकाराचेर दुबाव. राजेश म्हणटा ताच्या घरा गणपती आशिल्लो. आरोपाक अर्थ ना. कोण ना काळोख सोडलो. ती गाडी आड घातली. 4 जाणांनी गाडयेर अटॅक केले. हॉकी स्टिकी घेवन ग्लास फोडले आनी फोडले नंतर जे चेतन नेत्रावळकर आसा ताका दिसलें की हांव ड्रायव्हिंग करता म्हण थंयच पयलीं अटॅक केलो ड्रायव्हर सायडीच्यान. पूण हांव नाशिल्लो त्या जाग्यार. तो मार ताका पडलो. जेन्ना तांकां कळ्ळें की अमित न्ही सो म्हाजेर अटॅक केलो. हांवें पयल्या ही हॉकी स्टीक हांगा घेतली आनी दुसरी मारलेली तकलेरी पण ती हांवें अशी केल्यान हांगा पडली आनी एक तिसरी पण हांगा पडली. आनी राजेश मलकणचो तेणें एक ठराव घेतलो थंय म्हणल्यार एक 4 जाणां मदीं की अमिताक मोडून घालपाचो. ह्या खातीर सांग्या वयल्यान थोडे म्हाका घरा कडेन सांगपा येयले की अमित रातचो भोंवनाका. आमी आज तुमकां परत सांगता ह्या करप्शनाचेर आमी आनी मुखार सरतलीं. आमी भिवची ना कित्याक देवाक एक फावटी कॅन्सराच्या हातूंतल्यान अमिता जिवनदान दिल्लें आनी आज परत ताका देवान हें दिवन दाखयलां की सत्य हें हातूंत खंयच्यान तरी हें जाता. सो आज हांव परत एकदां सांगता गोंया भितर लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन सामकी कॉलेप्स जाल्ली आसा आनी सांग्यार तर हें आतां फर्स्ट टायम. सांग्यार आतां ऑलमोस्ट हें हिटलरगिरी अशी जावपाक हांगा कायदो सुवेवस्था खंयचीच उरली ना. ज्या वेळाचेर अमित नायकाचेर अटॅक जाता आनी अमित नायक हो आमकां म्हणटा की आपल्याचेर अभिजीत देसाय आनी राजेश गांवकर हाणें अटॅक केलो. एखादे वेळी ताका खबर नासतली हें षडयंत्र रचता आसतना हांव तें षडयंत्र म्हणटा की बाबा
राजेश गांवकारागेर काल गणपती आसलो हेची तेणी चाचपणी करपाक आसली. काल ज्या वेळाचेर तेजे इन्सिडेंट घडलो त्या वेळाचेर म्हाज्या घरांत गणपती आसा, म्हाज्या घरांत आरती चालू आसा किंवा एखाद्या वेळी म्हाज्या माथ्यार गणपती आसपाक शकता. अशा वेळाचेर आमी थंय वचोन तेजेर हल्लो करप आनी हें कशें शक्य आसा म्हणजे हें एक बेबनाव करपाचो प्रयत्न जावन आसा. हांव सगळ्यां कडेन मागता आतां आमच्या देशांत सगळे कडेन आसा की पुलिसांनी हेची सखोल चवकशी जावची. दर्यादेगेर व्हांवन आयिल्ल्यो पीओपीच्यो विसर्जीत गणेश मुर्ती एकठांय करून साळगांव प्लांटार व्हरून विलो लायतले. पर्यावरण मंत्री आलेश उलयला. लोकांनी पीओपीच्या मुर्त्यांचेर बहिश्कार घाल्यार असल्यो घडणुको खंय घडच्यो ना. सरकारान लक्ष दवरिल्लें तरी पीओपी मुर्ती पावल्योच. गोंयांतय खंय कांय कडेन असल्यो मुर्त्यो करतात. But yes, I agree that there are idols floating around. We have approached the village biodiversity committees, and we have asked them to collect the idols. Some have started collecting, and we will collect from there and we will send it to the plant at Saligam. As I've always been saying, government on its own cannot implement these type of things. We can try, but then you and I have to walk hand in hand. One side is these idols have sneaked into the state. These idols have been made in some parts of the state. I had appealed to the public. Don't patronize. Don't buy. So one side, you see, you are saying this, yes. But then if you get cooperation from the public, if, for example, the public boycott this, next year nobody is going to bring these idols. Monitoring system has to be strengthened. You have laws in place, you have rules in place, you have everything in place. But that little support from public, if we get, will give a tremendous boost. Boycott the idol. Don't buy that idol. Don't buy POP. If you don't buy it next year, nobody is going to bring it. There's no demand. पणजे स्मार्ट सिटीचो आदलो MD CEO स्वयंदीप्त पाल चौधरी आड ACBचे चौकशेक नीट. ताच्या कार्यकाळांतल्या सगळ्या अर्थीक वेव्हाराचे डॉक्युमेंट तपासपाक सुरवात केल्या. गैरवेव्हाराचो आंकडो 83 लाखां वयर आसूं येता. ACB चौधरीक चौकशेक समन्स धाडपाचे आसात. See, the complaint was registered on the complaint filed by Mamu Hede, IAS, based on audit observations and a report of the committee appointed for this purpose. The allegations in the complaint were incurred unauthorized expenditure for his own advantage. Besides, appointing multiple consultants in respect of same list of projects, giving false information to central government, excess withdrawal of salary, irregular expenditures, irregular personal expenses, and fabricating documents. So basically it's a criminal misconduct by fraudulently misappropriating government funds, thereby causing loss to state exchequer. The present and former officials of IPS CDL and GSIDC are being questioned along with documents. The scope of investigation requires detailed and thorough examination of documents and witnesses for the period from 2018 to 2020. So investigation is in progress. Has this Mr. Swandipta Pal joined the investigation? At the appropriate time, we will get him joined. At the appropriate time. So far he has not been summoned. No. प्रियोळा वेलंगा शेणवी वेलिंगकार फामिलीचो 200 वर्सांचो गणपती. तांचे सगळ्यो फामिली मेळून अनंत चतुर्दशी मेरेन चवथ पुजतात. परंपरेन चलत आयिल्लें खास मखर आनी साचो वापरिनासतना तयार केल्ली गणपतीची मूर्त शेणवी वेलिंगकारांची चवथ. सुख करिता दुःख हरिता वार्ता विघ्नाची, सुख करिता दुःख हरिता
आमचो हो गणपती बरेच पयलीं पासून म्हणजे म्हाका दिसता ह्याका 200 वर्सां वयर तरी जाल्या आसतली अशे गणपती हांगाच म्हणजे चालूच आसा. पूण हे घर जालां तेन्ना आमकां जो पर्यंत खबर आसा तो पर्यंत 150 वर्सां तरी ह्या घराक जालीच. आमचे सगळे म्हणजे हांगा आमचे एक कुटूंब, आमचे 4 वेगवेगळे फॅमिली. आनी पयलींच्या काळान म्हणजे आमच्या ल्हानपणान हांगा प्रत्येक फॅमिलीक 1 वर्स अशें आसतालें. मागीर 2003 आमचो असो विचार आयलो की आमी 4 फॅमिली वेगळे वेगळे एका वर्सांत करता ते आमी एकत्र जावन आमी करचें. ताका लागून आमी मागीर एक ट्रस्ट केली 2004 आनी 2004 पासून ते आज पर्यंत ती ट्रस्ट हे करता, हांगा साजरो करता हो. आनी पयलीं आमचें कशें आसतालें की आमी पयलीं तुगेलो आमकां कळनाशिल्लें, म्हणजे चवथी दिसा आमी गणपती हाडटाले आनी पंचमी दिसा आमच्या घरान भटजी येतालो, तो पुराण करतालो आनी ताजे नंतर हे गणपतीचें विसर्जन केन्ना करपाचें तें ठरतालें. मागीर कालांतरान अशें जालें की बायलो नोकरी करपाक लागल्यो, भुरगीं नोकरी करपाक लागलीं आनी तांकां कळना जालें की तांणी एक सुटी घेतली जाल्यार ती सुटी कितले दीस पर्यंत घेवपाची. म्हणून मागीर आमचो कुलदेव महागणपती खांडोळा थंय आमी एक प्रसाद कौल घेतलो आनी अशें ठरयलें की ज्या दिसा अनंत चतुर्दशी आसा त्या अनंत चतुर्दशी दिसा तें विसर्जन करपाचें. ती प्रथा आतां आमची तशीच चालू आसा की आमी अनंत चतुर्दशी पर्यंत गणपतीचें आगमन आमच्या घरान आसता आनी अनंत चतुर्दशी दिसा ताचें विसर्जन जाता. आमी म्हणटा की 11 दीस गणपती येता, तो 11 दीस गणपती आसा तो आनंदान येवपाचो आनी आनंदान वचपाचो. म्हणून गणपती खातीर कसलेच वाद विवाद धरनासतना आमी हो 11 दिसाचो गणपती किंवा 10 दिसाचो गणपती आमी साजरो करता. सो आश्वीन म्हयन्यान जी नवरात्री जाता तेन्ना देवळांनी तुमी जे मकर पळयता हे जवळ जवळ तशें मकर आसा. सो कदाचित आमच्या जाणटेल्यांक विचार आयला आसतलो की देवळान जशी पुजा जाता देवाची तशेंच एक मकर आमच्या घरा अशें आनी मकर करपाक आमकां सादारणशे एक 2-3 आयतार लागता. सो आमची चवथीची तयारी तशी पळयत जाल्यार म्हयनोभर पयलींच चालू जाता आनी एक ग्रूप जमून आमी हे सगळे मकर कंप्लीट करता. चडश्यो ज्यो गणेश मुर्ती आसतात त्यो साच्याच्यो केल्ल्यो आसता म्हणल्यार मोल्ड. सो तातूंत ते चिकण माती घालून ते साच्याचे करतात. पण आमची ही मुर्ती युनीक कित्याक ती साच्या पासून करना, ती माती घेवन थापोवन ती घडयतात. सो ताज्या खातीर युनीक. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.